कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आज इन्स्पेक्शन आमगे कालवट आला तो कालवटीक बांधलो आसा वयर दिसती पडटा तेजी हायट वयर आहा। सो आमी तेका हे मागलो तेका प्लॅन मागलेलो। सो एज डिजायन केलो तो आमकां प्लॅन दिच म्हणून। सो आज तेमी तो प्लॅन हाडला, आजी हाडला। सो 2 दिसान तेमी आमकां प्लॅन दित म्हणा। सो आमी कितें सांगिल्लें अनलेस एंड अंटील तुमी प्लॅन सबमीट केलो मगो हिंगा काम करपा जायना। कित्याक हे सगळें पार्ट अशें गो पंचायत अशें करून उजाक उदक भायर उडयताय म्हणजे पंचायतीच्या कांय करूं जायना अशें करून। लास्ट टायम तेमी वेस्टर्न बायपास केलो, पंचायता सही केली ना। कित्याक ग्राउंड रियलिटी फकत एक गांवचो मनीस जाण जावपाक शकता, भायल मनीस जावपाक शकना। सो आमगे पंचायतागे सही घेवपाची पडत आनी हेन्स फोर्थ गव्हर्मेंट कितेंय जर डेव्हलपमेंट करता आमकां ऑब्जेक्शन ना करपाक, पण गांवची पंचायताची सही घेवपाक गरज। कित्याक लोक अटॅक येवन पंचायती पयली करता। कित्याक रिस्पॉन्सिबिलिटी आमकां थोडी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा लोकांक लागून। कोणूय कितेंय कोण वयताय हें जावपा जायना। अजून तेणें डिजायनूय दिलो ना आमकां। मागोता आमगे कितले लेटर केले पयर आयको आतां तेम क्लोजरा मागलो रोड। आमी कलेक्टराकूय आमी लेटर केले आमने प्लॅन सबमीट करून हांचे मदें रिजॉल्व जालो बगो आतां लावपा जायना मो। आनी आतां सांगिल्लें काम तो अलायनमेंट करूं मो, रस्तो वाडोय मो, वायंडींग करूं मो। सो वायंडींग केल्यार हो मॅटर क्लियर जातलो। कितें सांगला तेंच्यांनी दाट प्लॅन करून दाट म्हणलो तेणें आनी कालवट देंवयत म्हणलें तेम सकल तो मोठो सकल फ्लॅट कोत म्हणून सांगिल्लें रोड लेवलाक कोत म्हणून सांगिल्लें। सो आमकां म्हण प्लॅनिंग दी पयलो। सरपंच उलयला ही सगळी पंच म्हाका एक्चुली खरें दूख जाता। कित्याक ही एक इलेक्टेड बॉडी, हे लोकल गव्हर्नन्स गव्हर्मेंट आनी अंडर 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गांवां कितेंय प्लॅनिंग जाता तें पंचायताक दाखोय नासतना हें करपा जायना। आनी तेणें सांगिल्लें ते भाशेन कित्याक जेन्ना गांवांत रॉंग प्लॅनिंग जाता, कितें रॉंग जाता ती एक ऑथॉरिटी तांकां आमी आमगेले ग्रिव्हन्सीस सांगताय। सो गव्हर्मेंटान एश कोन करपा जायना, तें काडकां दोन तेंकां एक्सक्लूड कोन्न हे भाशेन कितें प्लॅनिंग करपा जायना आमगेल्या गांवांत। आतां हिंगा जो हो कालवट बांदिला तेजेर आमगेलें ऑब्जेक्शन आहलें। कित्याक ती हायट दिल्या तेणी एक्झिस्टींग रोड आहा तेज्यावन एकदम चड दिलें, 1 मिटरा वयर दिलो आहा। सो आमगे डिमांड आहा की तो सारको लेवलाचेर करचो, ना जाल्यार थिंगा एक्सिडेंट जातले। आतां तेमी ही डिजायन करता आसतना पंचायताक घेवपा जाय, जावं आमगेले ट्रॅफिक डिपार्टमेंट आहा ते एक्सपर्ट आसताय हे रोड डिजायनिंगाक। सो आज हिंचाल जाल्यार तेंकोडे कळटा की तेमी कोणाकूय कॉन्फिडन्साक गेले नाय। आतां आमगेलो वयल्यान वेस्टर्न बायपास गायला थिंगा तेणी सर्वीस रोड गेला, बट द एंटायर कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे टोटल प्रायोरिटी तेणी हायवेक दिल्या, वयल्यान हायवेक दिल्या आनी सकयल बायपास आमगेले सर्वीस रोड आहाय थिंगा त्या सारखे एक्सिडेंट ट्रॅप जालो आहा। सो थिंगाय सेम केलो आहा। थिंगाय आमगेलो एसपी आहा तो डिप्युटी एसपी आहा साउथ प्रभुदेसाय ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाचो तो म्हणटा आमकां तेणी कांय प्लॅनिंग दिलें नाय म्हणटा, प्लॅन्स ड्रॉइंग्स दिले नाय। PWD म्हणटा आमकांय ड्रॉइंग्स दिले नाय। बट प्रोसिजर आसता जेन्ना सेंटराचें काम जाता तेन्ना लोकल PWD आनी सेंटर PWD तेणी दोगांयनी कॉर्डिनेट जावन हें काम एक्झिक्यूट करपा जाय। पंचायताकूय घेवन तेंगले कितें इश्यू जाय जाल्यार तेंगे जावन घेवपा जाय। बट हें गव्हर्मेंट कांय कोना आनी तेका लागून तेंगेले हे अंडरपास जाले ते फॉल्टी जालो आहाय आनी हिंगा सारखे मारेकार डेडली एक्सिडेंट ह्या जाग्याचेर जाताय। आनी मुगेले गांव भावांनी हें पळय आतां थोडेशे आमकोडकी जात ते भाशेन हिंग सेफ्टी केल्या ती आमगेले हिंगा गांवच्या भुरग्यान केल्या। सो हांव आमगेले सरकाराक मागोता भोव आमगेलो PWD मिनिस्टर प्रमोद सावंत तेणें हें काम करता आसतना प्लॅनिंग करून काम करचें।